दिल्ली महापालिकेन दिल्लीत सुधारणा करूंक ना ताका आप जपसालदार आसा हे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे विधान म्हळ्यार पुराय तरेन अज्ञान आसा असो आरोप आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकरान केला। दिल्लीच्या महापालिकेचेर कितलेशाच वर्सां सावन भाजपाची सत्ता आसा ताका आप कशे जपसालदार असो प्रश्न पालेकरान ह्या वेळार केला। सीएम जेन्ना स्टेटमेंट करता की गटर्स ना रस्ते सारके ना तेन्ना म्हाका तांकां एक प्रश्न विचारन दिसता की तुजी पार्टी तुका घेवन खंय गेल्ली ती पयली विचार म्हण। कारण तेच जागे आसा जे जागे एमसीडी अंडर येता दिल्ली, जंय गटारां अजून जशीच्या तशी आसा, रस्ते थंय गली आसा ज्यो एमसीडी अंडर येता त्यो केल्ल्यो ना, कचऱ्याचे ढीग पडल्या। म्हाका दिसता ते तुका दाखोवपाक तांणी व्हेल्ले आनी तुजी स्टडी जर सारकी केली तर तुका कळून येतले आशिल्ले की 15 वर्सां एमसीडीन कांय करूना म्हणून ते उरलां। आम आदमी पार्टी दिल्ली सत्तेर आयल्या उपरांत सुमार 1 लाख करोड तांकां एमसीडीक दिल्या कामां करपाक वेगवेगळी, ते तांणी पयशे खाल्यात, थंय भ्रष्टाचार केला। आनी थँक्यू फॉर सेइंग दिस दॅट एमसीडीन हे अशें जाला म्हणून, कारण तातूंतल्यान तुजें ज्ञान आनी अज्ञान दिसून येता की तुका थंय स्टडी नाशिल्ली, तुका फक्त व्हेल्लो ते बुजगावणे म्हणून भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो सीएम एमसीडी इलेक्शनां म्हळ्यार वचून थंय कॅम्पेनिंग करता।